Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation 15, where heaven worships God for His holiness as His righteous judgments are prepared. प्रकाशोणीचे पुस्तक 15 ओळी 1 ते 8. मोइजेसाचे आणि मेंढऱ्याचे गीत. त्यांना एक होड आणि विचित्र खुणा हांवें देखली. 7 देवदूत 7 नोष्टां घेवन आसले. ही निमाणी नोष्टां, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या क्रोधाची शिरान सोंपातली. मागीर उजो लागतले कोंचेचो एक धोर्या कसो हांवें पळयलो. आनी जाणी सावजाचेर आनी ताचे मुर्तीचेर आनी जाचें नांव एका आंकड्यान दिल्लें आसा त्या मनशाचेर जोईत व्हेल्लें. तांकां हांवें पळयलें. ही कोंचेच्या दोर्यासोरशीं उबीं आसलीं. देवान दिल्ल्यो किन्नोऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोइजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्वरा, चोर पदवेदारा देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो नितिवंतपणाच्यो आनी स्वताच्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्वरा, कोण तुजें भें धरिना जायत. तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुज्यो फर्मावण्यो सगळ्याक ठाव्यो. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुजे मुखार साश्टांगी पडटलीं. नोष्टांची 7 आयदनां. त्या उपरांत स्वर्गार गाभारो म्हणजे देवाचे गोवायकेचो तंबू उक्तो जाल्लो हांवें देखलो. 7 नोष्टां घेवन आसले ते 7 देवदूत गाभाऱ्यांतले भायर सरले. ते धवें फूल सोणाचे आंगले न्हेसलोले आनी तांचे छातयेक भांगाराचे पोट्टे बांदलोले आसले. तेन्ना 4 जिव्या रोसनांतल्या एकान 7 देवदूतांक 7 भांगाराचीं आयदनां दिलीं. ही सासणाच्या सासणांक जियेतल्या देवाच्या क्रोधान भरलोलीं आसलीं. देवाचे मोहिमे आनी पदवेथावन उबजल्ल्या धुंवरान गाभारो भरलो आनी 7 देवदूतांची 7 नोष्टां सोंपादोसोर कोणाच्यानूच गाभाऱ्यांत भितर सरूंक जायनासलें. The temple in heavens open, filled with the glory of God, and no one can enter until the plagues are completed. This imagery emphasizes the seriousness of the moment. God's holiness is consuming, and His purposes are unstoppable. Let us pray. Holy and righteous God, we worship You for Your justice and faithfulness. Help us trust Your ways, even when we do not fully understand them. Keep our hearts aligned with Your holiness and teach us to live in reverent obedience as we wait to the fulfillment of Your purposes. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.